1987 on 30th May, Goa got its statehood day. Goa was declared independent state. How do you feel about this? I feel proud, and it's a big thing to have a statehood and become one of the states amongst the states of India. 30th May 1987 गोंया घटक राज्य म्हणून डिक्लेअर केल्ले तेन्ना तुम्ही तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो? गोंयान कशें वातावरण आशिल्लें? मातशें वातावरण गरम आशिल्लें, थोड्यांक जाय आशिल्लें घटक राज्य, थोड्यांक नाका आशिल्लें. सो 50-50 आशिल्लें. अशें सगळेच अशें पॉझिटिव्ह नाशिल्ले, थोडे नेगेटिव्ह आशिल्ले. आमकां घटक राज्य नाका म्हणटाले, कारण कित्याक तर घटक राज्य जावप म्हणजे इंडिपेंडंट स्टेट जावप न्हू, तेका भायल्यान आमकां कांय येवचें ना, हें मेळचें ना, तें म्हणजे नेगेटिव्हनेस लोकां मदीं आशिल्लें. सो हें वातावरण तेन्ना तापलेलें आशिल्लें मातशें. तेन्ना वातावरण बरें थंड आसलेलें. कितें दुसरें म्हटल्यार कोणाची भानगडी झंझट मिंजट कांय नासलेलें कितें, आनी शांत वातावरण आसलेलें. आतांचें वातावरण आहा तें सारकें ना. पळय वातावरण म्हणजे पयलीं कशें आशिल्लें की प्रत्येक डिसिजनाक कितें एका सेंट्रलाचेर डिपेंड रावचें पडटालें. सगळें ते थंय फायली हांगा एक डिसिजन घेवन थंय धाडचें पडटालें. ताका खूब टायम वतालो. म्हणजे तुका दिल्लीच्यान मागीर येता प्रोसेस जाता, एकदां म्हयनो 2 म्हयने डिसिजनाच जायना आशिल्लीं. सगळें तेंचेर डिपेंड रावचें पडटालें. अशें करून मागीर तेन्ना लेफ्टनंट गव्हर्नर फूल फ्लेज गव्हर्नर न्ही, मागीर तो फायली ताका गव्हर्नराक धाडप आनी तो मागीर दिल्ली धाडटालो. दिल्लीच्यान मागीर पास जावन येतकच मागीर ताका टायम वतालो. तो टायम आतां खूब सेव जालो आनी ओन डिसिजनां घेवंक मेळ्ळी गव्हर्नमेंटाक. नाजाल्यार पयलीं ते सेंट्रल सांगताले अशें कर तशें कर, ही डिसिजनां तुमची सारकी ना, हें तुमचें सारकें ना, अशें करून ते हेजेर ताका टायम वतालो खूब. पूण आतां एक खूब डिफरन्स म्हणजे आमी गोंय इतके फुडें पावला पळय ह्याच खातीर स्टेटहूड मेळ्ळा उपरांत. ते मातशें कितें कितें जातालें तेन्ना पेक्षा आतां आमकां गोंयान बरें सगळें BJP येयल्यावर सगळें बेस्ट आसा. आतां सगळे जाण हॅपी आशिल्ले. हय. तुमकां कितें दिसता गोंयाक स्टेटहूड सेपरेट इंडिपेंडंट स्टेट म्हणून जाय आशिल्ली? म्हाका तर म्हाज्या तर्फेन तर म्हाका जाय आशिल्ली, कारण आमी गोवा ही स्टेट आमची इंडिपेंडंट जावची अशी आमकां दिसताली की दुसऱ्यांचेर डिपेंड नासून आमी स्वता इंडिपेंडंट आशिल्ले आनी आपल्या स्वताच्या पांयार कशें म्हणटा पळय तशें. So I like that Goa state. Do you think it would have been there would have been any difference if Goa was merged with Maharashtra? Certainly, we kept our identity by not merging with Maharashtra. Okay, in opinion poll. म्हाका दिसता आतां आमी 38 इयर्स जाले आमकां स्टेटहूड मेळून. स्टेटहूड मेळ्ळ्या उपरांत डिफरन्स जो आसा पळय, नाजाल्यार पयलीं कितें जातालें की आमकां प्रत्येक डिसिजना खातीर गव्हर्मेंटाक सेंट्रलाचेर डिपेंड रावचें पडटालें. आनी म्हणजे मेजर डिसिजनां कितें आसा ती गव्हर्मेंटाक पावर नाशिल्लो की स्वता घेवपाक. आतां स्टेटहूड हें मेळ्ळ्या उपरांत सगळें कॅबिनेटाक फूल फ्लेज पावर आसा डिसिजनां घेवपाक. एज पर कितें लॉ जो म्हणजे कितें आसा स्टेटाक जो पावर आसा तो फूल म्हणजे कितें आसा फाल्यां कॅबिनेटान खंयचीं डिसिजनां घेवं येता गोंयच्या बऱ्या खातीर. आनी म्हणजे काम स्मूथ जालें, काम फास्ट जालें. आनी हेतून खुबशे म्हणजे आमी आतां कितकेशेच कायदे गोंयचे स्वताचे कायदे आसा हे कायदे करपाक मेळ्ळे. आनी लोकां खातीर जे आतां भुरगे शिकता एज्युकेशन म्हूण, बाकीचे डेवलॉपमेंटाच्या बाबतींत म्हूण, आनी कितें बाबतींत म्हूण आतां गोंया खूब फुडें पावल्लें आसा. ह्यो म्हणजे बरी तेन्नाची एक आमची एक आयडेंटिटी कशी तेन्ना म्हणजे कदंबा बस सर्वीस ओन गव्हर्मेंटाची, कला अकादमी, एक गोंयचे सारकें एक स्विमींग पूल आख्या गोंयान गव्हर्मेंटान स्विमींग पूल म्हणटा तो एकूच पणजेन. ही अशी त्या टायमाची कामां जपाजप फास्ट कामां ही जाली आमची. म्हणजे लोकांक आतां फास्ट म्हणजे तुका आनी खंय रावपाचें करना. गोवा गव्हर्मेंटाक फूल पावर मेळ्ळो की स्वता डिसिजन घेवपाक. सुविधा बऱ्यो जाल्यो, सगळे बरोबर म्युन्सिपाल्टी बिल्टी सगळे आतां कचरो बिचरो लोकांचे व्हरता. आतां बरें हें जालें, सुशिक्षीत जालो गोवा आमचो. जर गोंय महाराष्ट्रान विलीन जालें, आमी महाराष्ट्राचो भाग आशिल्लो जाल्यार तुका कितें दिसता गोंय आतां आसा तशें आसतलें आशिल्लें काय वेगळें आसतलें? तें मात सांगूंक शकना कितें आसा. तेंचे हे वेगळे आसतले, आमचे वेगळे आसतले अशें. गोंयकाराचे सेपरेट, महाराष्ट्राचे सेपरेट आसतले ना, तें सांगूंक शकना. पण तुमकां कितें दिसता वेगळी आसा ती बरी काय? ना आमी वेगळी आहा ती बरी गोवा आमची. वेगळे आशिल्ले बरें आशिल्ले, पान आनी फूल आशिल्ले जाल्ले तेन्ना. वेगळे आसा ते बरें आसा. तें रॉंग. ते गोंयान महाराष्ट्र करप म्हटल्यार सारकें रॉंग. तें म्हणजे तेंच्या हातीन पावलें न्हू आमचें गोंय महाराष्ट्रान. मागीर आमचो फायदो कितें गोंयकारांचो इतली वर्सां हें करून स्वतंत्र करून?
ना आयज जी महाराष्ट्राची परिस्थिती आसा तशी आमच्या आयज गोवाची जातली आसली, पूण आमी गोवा आयज खूब बरें आसा जे आमचे म्हणून आमी गोवा हे सांबाळून आसा. आतां जर महाराष्ट्रान आसल्यार महाराष्ट्राची परिस्थिती सगळ्यांक खबर आसा कशी आहा. इतले व्हडली स्टेट आहा महाराष्ट्रान ते अशें म्हणटा की तेंचे जे कोण मिनिस्टर जावं कोण MLA आसा तेंकां पळोवंक सुद्दां ते मेळना अशें, म्हणजे इतले व्हडले स्टेट न्हू ती. सो तशें आसले. आनीक आमी हे गोवा आमकां खूब लागीं आहा, धाकटी स्टेट सगळ्यांच्या स्टेट आमची गोवा स्टेट ही सामकी धाकटी. सो आमकां बरें दिसता आमचे गोवा हे आमी गोव्यानूच सगळें करून आमकां सगळें आमच्या फुड्यान मेळटा, आमकां सगळें दिसता हें करता अशें. गोवा वेगळे स्टेट म्हणून बेस्ट आसा. महाराष्ट्रान नाका आशिल्ले ते हे जावपाक. आज जर आमी जर महाराष्ट्रान गेल्ले जाल्यार आमी एक ल्हानशे एक खंयचे तरी 2 डिस्ट्रिक्टान उरतले आशिल्ले, म्हणजे खंयचे तरी डिस्ट्रिक्ट जावन. आज आमी स्टेट आसा. आज जर तेन्ना जर आमी महाराष्ट्रान विलीन जाल्ले जाल्यार आमी कशें सावंतवाडी बी आसा त्या प्रमाणे खंयची तरी एक डिस्ट्रिक्टान उरपाचें आमी. आमकां आनी स्पेशल आमची वेगळी आयडेंटिटी उरचीच नासली. आमी स्टेटहूड मेळ्ळ्या उपरांत आमकां एक आमची आयडेंटिटी आसा न्ही. गोवा म्हणजे आज वर्ल्ड फेमस आमी. आमचे ट्युरिजमा खातीर जावं बाकीच्या हाच्या खातीर आमी कल्चर आमचें हें आसा आनी आमी वर्ल्ड फेमस आसा. ह्याच खातीर की वेगळी आयडेंटिटी उरली. ही जर आमी महाराष्ट्रान गेल्ली जाल्यार आमकां ती आयडेंटिटी मेळची नाशिल्ली.